देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां आमचे दोन दौलतीची खबर सांगता। आयजकाल आमी आमच्या संवसाराचेर नदर मारून पळयत जाल्यार आमकां सगळी कुण्णाटकाय आनी वायटापण दिश्टी पडटा। आनी आमी बारीक चिंतून पळयत जाल्यार आमकां हें सगळें मनशाचे आशेक लागून जाता म्हूण दिसून येता। मनीस जेन्ना दुडवांचे वो दौलतीचे आशेक पडून कुण्णाटकाय वो वायटापण करता तितलें तांचें काळीज मेळ्ळें जायत आसता। आनी हाकाच लागून ह्या संवसारान मनीस विबाडत वेता। पूण आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, जोरी तर आमी आमची आत्मीक तत्वां आमच्या सुर्गीचे दौलतीची करून दवरलीं जाल्यार आमी आमचें जिवीत सुखांत आसतलीं म्हूण जेजू आमकां दाखोवन दिता। प्रार्थुया। मोगाला बापा, तुजें उतर मांडून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळां देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळसर खुशाल रावात, परमाशान रावात।